म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. आयज परतून एक फावट मन की बात वरवीं तुमकां सगळ्यांक म्हज्या कोटी कोटी कुटुंबियांक मेळपाची संद मेळ्ळ्या. मन की बात कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. कांय दिसां पयलीं देशान एक अशी उपलब्धी मेळयल्या जी आमकां सगळ्यांक प्रेरणा दिता. भारताच्या सामर्थ्याविशीं एक नवो विस्वास जागयता. तुमी सगळे क्रिकेटीच्या मैदानाचेर टीम इंडियेच्या खंयच्याय बॅट्समनाची सेंच्युरी आयकून खोशी जाता आसतले. पूण भारतान आनीक एका मळार सेंच्युरी मारल्या आनी ती खूब खाशेली आसा. ह्या म्हयन्याचे 5 तारखेर देशांत युनिकॉर्नाचो आंकडो 100 मेरेन पावला आनी तुमकां तर खबर आसाच, एक युनिकॉर्न म्हळ्यार उण्यांत उणें 7,500 करोड रुपयांचो स्टार्टअप. ह्या युनिकॉर्नाचें वट्ट व्हॅल्युएशन $330 बिलियन म्हळ्यार 25 लाख करोड रुपया परसय चड आसा. नक्कीच ही गजाल दर एका भारतीया खातीर अभिमान दिसपा सारकी आसा. तुमकां हें जाणा जावन अजाप दिसतलें, आमच्या वट्ट युनिकॉर्नांतले 44 म्हळ्यारच 44 फाटल्या वर्सांत जाल्ले. इतलेंच न्हय, ह्या वर्सा 3-4 म्हयन्यांतूच 14 आनीक नवे युनिकॉर्न घडले. हाचो अर्थ असो जालो की ग्लोबल पॅन्डेमिकाच्या काळांत लेगीत आमचे स्टार्टअप्स वेल्थ आनी व्हॅल्यू क्रिएट करत रावल्यात. इंडियन युनिकॉर्न्सांचो एव्हरेज एन्युअल ग्रोथ रेट USA, UK आनी हेर कांय देशां परसय चड आसा. एनालिस्टांचें तर अशेंय म्हणणें आसा की येवपी वर्सांत ह्या आंकड्यांत नेटान वाड पळोवपाक मेळटली. एक बरी गजाल हिवूय आसा, आमचे युनिकॉर्न्स डायवर्सिफायींग आसात. ते ई-कॉमर्स, फिनटॅक, एडटॅक, बायोटॅक सारक्या जायत्या क्षेत्रांनी काम करतात. आनीक एक गजाल जी हांव चड म्हत्वाची मानतां ती म्हळ्यार स्टार्टअप्सांचो संवसार न्यू इंडियाचें स्पिरीट रिफ्लेक्ट करता. आयज भारताचो स्टार्टअप इकोसिस्टम फक्त व्हड शारां मेरेनूच मर्यादीत ना. ल्हान ल्हान शारांनी आनी नगरांनी लेगीत एंटरप्रेन्युअर्स मुखार येतात. हाचे वयल्यान कळटा की भारतांत जाचे लागीं इनोव्हेटिव्ह आयडिया आसा तो वेल्थ क्रिएट करूंक शकता. वांगड्यानो, देशाच्या ह्या यशा फाटल्यान देशाची तरणी पिळगी, देशाचो टॅलंट आनी सरकार सगळे मेळून यत्न करतात. दर एकल्याचें योगदान आसा. पूण हातूंत आनीक एक गजाल म्हत्वाची आसा ती म्हळ्यार स्टार्टअप वर्ल्डांत रायट मेंटरींग म्हळ्यार सारकें मार्गदर्शन. एक बरो मेंटर स्टार्टअपाक नव्या उंचाये मेरेन व्हरूंक शकता. तो फावंडर्सांक रायट डिसिजना खातीर सगळे तरेन गायड करूंक शकता. म्हाका हे गजालीचो अभिमान आसा. तो म्हळ्यार भारतांत अशे जायते मेंटर्स आसात जांणी स्टार्टअप्सांक फुडें व्हरूंक स्वताक समर्पीत केल्यात. श्रीधर वेंबुजी हांकां हालींच पद्म पुरस्कार मेळ्ळा. ते स्वता एक यशस्वी एंटरप्रेन्युअर आसात. पूण आतां तांणी हेर एंटरप्रेन्युअर्सांक ग्रूम करपाचें पेंगट बांदलां. श्रीधरजी हांणी आपणालें काम गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान सुरू केलां. ते गांवगिऱ्या तरणाट्यांक गांवांतच रावन ह्या क्षेत्रांत कितेंय तरी करूंक प्रोत्साहीत करतात. आमचे हांगा मदन पडाकी सारके लोकूय आसात, जांणी रुरल एंटरप्रेन्युअर्सांक प्रोत्साहन दिवंक 2014 वर्सांत वन ब्रिज नांवाचें एक प्लॅटफॉर्म घडयल्लें. आयज वन ब्रिज दक्षिण आनी उदेंत भारताच्या 75 परस चड जिल्ल्यांनी आसा. हाचे लागीं संबंदीत 9,000 परस चड रुरल एंटरप्रेन्युअर्स ग्रामीण उपभोक्त्यांक आपणाल्यो सेवा मेळोवन दितात. मीरा शेणोयजी ही लेगीत अशीच एक देख. त्यो रुरल, ट्रायबल आनी डिसेबल्ड यूथ हांचे खातीर मार्केट लिंक्ड स्किल्स ट्रेनिंग वाठारांत उल्लेखनीय काम करतात. हांवें हांगा फक्त कांय नांवां घेतल्यात, पूण आयज आमचे मदीं मेंटर्सांचो उणाव ना. आमचे खातीर ही भोव खोसेची गजाल. ती म्हळ्यार स्टार्टअप्सां खातीर आयज देशांत एक पुराय सपोर्ट सिस्टम तयार जाता. म्हाका विश्वास आसा येवपी काळांत आमकां भारताच्या स्टार्टअप वर्ल्डाचें प्रगतीचें नवें उड्डाण पळोवंक मेळटलें. वांगड्यानो, कांय दिसां पयलीं म्हाका एक अशी इंट्रस्टिंग आनी एट्रॅक्टिव्ह वस्त मेळ्ळी जातूंत देशवासियांची क्रिएटिव्हिटी आनी तांचे आर्टिस्टीक टॅलंटाचो रंग भरला. एक भेट
जी तामिळनाडूच्या थंजावूरच्या एका सेल्फ हेल्प ग्रुपान म्हाका धाडल्या. हे भेटींत भारतीयतेचो परमळ आसा आनी मातृशक्तीचे आशिर्वाद म्हजेर तांच्या मोगाची झळकूय आसा. ही एक स्पेशल थंजावूर डॉल आसा जिका GI टॅगूय मेळ्ळा. हांव थंजावूर सेल्फ हेल्प ग्रुपाक खाशेलो दिनवास दितां, कारण तांणी म्हाका थळावे संस्कृतायेंत रचिल्ली वशिल्ली ही भेट धाडल्या. तशेंच वांगड्यानो, ही थंजावूर डॉल जितली सोबीत आसा तितलेच सोबीतकायेन ती महिला सशक्तीकरणाची एक नवी गाथा बरयता. थंजावुरांत बायलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे स्टोर आनी किओस्क लेगीत उगडटात. हाका लागून कितल्याच गरीब कुटुंबाचें जिवीत बदल्लां. अशा किओस्क आनी स्टोर्सांचे मजतीन बायलो आतां आपणाले प्रॉडक्ट थेट गिरायकांक विकूंक शकतात. हाका थारगईगल कैविनई पोरुत्तकल विरप्पनई अंगाडी नांव दिलां. खाशेली गजाल म्हळ्यार ह्या फुडारपणा लागीं 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप जुडल्यात. तुमकां हेंवूय जाणा जावन बरें दिसतलें. तें म्हळ्यार महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बायलांच्या आप मजत पंगडाचे हे स्टोर थंजावुरांत बऱ्याच प्रायम लोकेशनांत उगडल्यात. तांच्या देखरेखेची पुराय जापसालदारकी बी बायलोच घेतात. ह्यो बायलो सेल्फ हेल्प ग्रुप थंजावूर डॉल आनी ब्रॉन्झ लॅम्प सारक्या GI प्रॉडक्टा भायर खेळणी, मॅट्स आनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेगीत करतात. अशा स्टोरांक लागून GI प्रॉडक्टा वांगडाच हँडीक्राफ्टाच्या प्रॉडक्ट्सांचे विक्रेतूय बरोच नेट दिसूंक लागला. हे मोहिमेक लागून फक्त कारागिरांकूच प्रोत्साहन मेळ्ळां अशें न्हय, जाल्यार बायलांची येणावळ वाडिल्ल्यान तांचें सशक्तीकरणूय जाता. म्हजो मन की बात आयकतल्या लागीं एक आग्रो आसा. तुमी तुमच्या वाठारांत खंयचो बायलांचो आपमजत पंगड काम करता तें सोदून काडात. तांच्या प्रॉडक्ट्सां विशीं बी तुमी म्हायती मेळयात आनी चडांत चड ही उत्पादनां उपेगात हाडात. अशें करून तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाची येणावळ वाडोवंक मजत करतलेच, आत्मनिर्भर भारत अभियानाकय गती दितले. वांगड्यानो, आमच्या देशांत जायत्यो भाशा, लिपी आनी बोलींचो समृद्ध भांडार आसा. विंगड विंगड वाठारांनी वेगवेगळो भेस, खाण जेवण आनी संस्कृताय ही आमची वळख. ही डायवर्सिटी, ही विविधताय एका राष्ट्राच्या रुपांत आमकां अदीक सशक्त करता आनी एकवटीत दवरता. हाचे लागीं संबंदीत एक भोव प्रेरक देख आसा, बाय कल्पनाची, जी हांव तुमच्या सगळ्यां वांगडा शेअर करूंक सोदतां. ताचें नांव कल्पना, पूण तिचो यत्न एक भारत श्रेष्ठ भारतचे खरे भावनेन भरला. खरें म्हळ्यार कल्पनान हालींच कर्नाटकांत आपणाली 10वीची परिक्षा पास केल्या. पूण तिच्या येसाची भोव खाशेली गजाल ही आसा की कल्पनाक काय ते पयलीं कन्नड भासूच येनाशिल्ली. ती फक्त 3 म्हयन्यांत कन्नड भास शिकली. इतलेंच न्हय, जाल्यार तिणें 92 गुणूय घेवन दाखयले. तुमकां हें जाणा जावन अजाप जाता आसतलें, पूण हें सत्य आसा. तिचे विशीं आनीकूय कांय गजाली अश्यो आसात ज्यो तुमकां अजापीत करतल्यो आनी प्रेरणाय दितल्यो. कल्पना मुळांत उत्तराखंडांतल्या जोशीमठ हांगा रावपी. ती पयलीं टीबीन पिडेस्त आशिल्ली आनी जेन्ना ती 3रे यत्तेत आशिल्ली तेन्ना तिच्या दोळ्यांचो उजवाडूय गेल्लो. पूण म्हणटात न्हय, जंय इत्सा आसा थंय वाट आसा. कल्पना उपरांत मैसुरांत रावपी प्रोफेसर तारामुर्तीच्या संपर्कांत आयली, जाणी फक्त तिका प्रोत्साहन दिलें इतलेंच न्हय, जाल्यार सगळे तरेन तिची मजत केली. आयज ती आपणाले मेहनतीन आमच्या सगळ्यां खातीर एक देख जाल्या. हांव कल्पनाक तिचे उर्बेक परबीं दितां. अशेच तरेन आमच्या देशांत जायते अशे लोक आसात जे देशाची भाशीक विविधताय घटमूट करपाचें काम करतात. अशेच एक वांगडी आसात अस्तंत बंगालांत पुरुलियाचे श्रीपती टुडूजी. टुडूजी हे पुरुलियाचे सिद्धो कानो बिरसा युनिव्हर्सिटींत संथाली भाशेचे प्रोफेसर आसात. तांणी संथाली समाजा खातीर तांचे स्वताचे ओल चिकी लिपयेंत देशाच्या संविधानाची प्रत तयार केल्या.
श्रीपती टुडूजी म्हणटात की आमचे संविधान आमच्या देशाच्या दर एका नागरिकाक तांचे अधिकार आणि कर्तव्यांचो बोध करता. देखून प्रत्येक नागरिकाक ताची वळख आसप गरजेचें. देखून तांणी संथाली समाजा खातीर तांचे स्वताचे लिपेत संविधानाची प्रत तयार करून भेटीच्या रुपांत दिल्या. हांव श्रीपतीजी हांच्या ह्या विचारांची आनी तांच्या यत्नांची तोखणाय करतां. हें एक भारत श्रेष्ठ भारतच्या भावनेचें जिवें उदाहरण. ही भावना फुडें व्हरपी अशा जायत्या यत्नांविशीं तुमकां एक भारत श्रेष्ठ भारताच्या वेबसायटीचेर म्हायती मेळटली. हांगा तुमकां खाण जेवण, कला, संस्कृताय, पर्यटना वांगडाच अशा जायत्या विशयां वयल्या एक्टिविटीजां विशीं कळटलें. तुमी ह्या एक्टिविटीजांत वांटोय घेवंक शकतात. हाका लागून तुमकां तुमच्या देशा विशीं म्हायती मेळटली आनी तुमकां देशाच्या विविधतायेची जाणविकाय जातली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या वेळार आमच्या देशांत उत्तराखंडाच्या 4 धामाची पवित्र यात्रा चलता. 4 धाम आनी चड करून केदारनाथ हांगा दर दिसा हजारांनी भावीक पावतात. लोक आपणाले 4 धाम यात्रेचो सुखद अणभवूय शेअर करतात. पूण हांवें हेंवूय पळयलां की भावीक केदारनाथाक कांय यात्री हळशीक पसरयतात ते विशीं खूब दुख्खी आसतात. सोशल मिडियाचेरूय कांय लोकांनी आपणालें हें म्हणणें मांडलां. आमी पवित्र यात्रेक वचप आनी थंय हळशिकेची रास करप हें सारकें न्हय. पूण वांगड्यानो, ह्या कागाळी मदीं कांय बरीं चित्रां पळोवंक मेळटात. जंय श्रद्धा आसा थंय सृजन आनी सकारात्मकताय लेगीत आसाच. कांय भावीक अशेय आसात जे बाबा केदार हांच्या धामांत दर्शन पुजन करपा वांगडाच नितळसाणेची साधना करतात. कांय ते राविल्ले सुवाते लागीं नितळसाण करतात, जाल्यार कांय यात्रा मार्गा वयलो कोयर निवळ करतात. स्वच्छ भारत अभियान टिमी वांगडा मेळून कांय संस्था आनी आप वावुरपी संघटना लेगीत थंय काम करतात. वांगड्यानो, आमचे हांगा जशें तीर्थयात्रेचें म्हत्व आसता तशेंच तीर्थसेवेचेंय म्हत्व सांगलां. आनी हांव तर हेंवूय म्हणन, तीर्थसेवे बगर तीर्थयात्राय अपूर्ण आसा. देवभूंय उत्तराखंडांत कितलेशेच लोक आसात जे नितळसाण आनी सेवेचे साधनेंत लागल्यात. रुद्रप्रयागांत रावपी श्री मनोज बैंजवालजी हांचे कडल्यानय तुमकां खूब प्रेरणा मेळटली. मनोजजी हांणी फाटल्या 25 वर्सांच्यान पर्यावरणाची देखरेख करपाचें पेंगड बांदलां. ते नितळसाणीची मोहीम चलोवपा वांगडाच पवित्र थळां प्लास्टीक मुक्त करपा ती जोडल्यात. थंय गुप्त काशीत रावपी सुरेंद्र बगवाडीजी हांणी नितळसाणेक आपणालो जिवीत मंत्र केला. ते गुप्त काशींत नेमान नितळसाणेची कार्यावळ चलयतात. आनी म्हाका कळ्ळां, ह्या अभियानाचें नांवूय तांणी मन की बात दवरलां. अश्योच देवरगांवच्यो चंपा देवी फाटलीं 3 वर्सां आपणाल्या गांवच्या बायलांक कोयर प्रबंधन म्हळ्यारच वेस्ट मॅनेजमेंट शिकयतात. चंपाजीन शेकड्यांनी झाडां लायल्यात आनी तांणी आपणाल्या श्रमान एक 5वें 4 वनूय तयार केलां. वांगड्यानो, अशाच लोकांच्या यत्नांनी देवभूंय आनी तीर्थाची ती दैवी अनुभूती तिगून उरल्या, जी अणभवपा खातीर आमी थंय वतात. हें देवत्व आनी अध्यात्मिकताय सांबाळपाची जापसालदारकी आमची तर आसा. आतां आमच्या देशांत 4 धाम यात्रे वांगडाच येवपी काळांत अमरनाथ यात्रा, पंढरपूर यात्रा आनी जगन्नाथ यात्रा सारक्यो जायत्यो यात्रा जातल्यो. श्रावण म्हयन्यांत तर भोवतेक दर एका गांवांत कसली ना कसली तरी जात्रा आसताच. वांगड्यानो, आमी जंय खंय वचूं ह्या तीर्थक्षेत्रांचें व्हडपण तशेंच उरचें. सुचिता, नितळसाण, एक पवित्र वातावरण आमी हें केन्नाच विसरूंक फावना. तें तशेंच राखूंक जाय. आनी हे खातीर गरज आसा ती म्हळ्यार आमी नितळसाणेचो संकल्प याद दवरचो. कांय दिसा उपरांतच 5 जुनाक संवसार पर्यावरण दिसाच्या रुपांत मनयतात. पर्यावरणा विशीं आमी आमचे भोंवतणचें सकारात्मक अभियान चलोवंक जाय. आनी हें सेगीत करपा सारकें काम आसा. तुमी हे फावट सगळ्यांक वांगडा घेवन नितळसाण आनी झाडां लावपाचो यत्न मुजरत करचो. तुमी स्वताय झाडां लावचीं आनी हेरांकूय प्रेरीत करचें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फुडल्या म्हयन्यांत 21 जुनाक आमी 8वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. हे फावट योग दिसाची थीम आसा
योगा फॉर ह्युमॅनिटी. हांव तुमकां सगळ्यांक योग दीस खूब उत्साहान मनोवपाचो आग्रो करतलों. हय, कोरोना संबंधी सादूरतायोय घेयात. तशें आतां तर पुराय संवसारांत कोरोना विशींची स्थिती पयलीं परस मातशी अदीक बरी दिसता. चडांत चड वॅक्सिनेशन कव्हरेजीक लागून आतां लोक पयलीं परस चड भायर सरतात. देखून पुराय संवसारांत योग दिसा संबंदी बरीच तयारी बी दिसता. कोरोना महामारीन आमकां सगळ्यांक ही जाणविकाय दिल्या. ती म्हळ्यार आमचे जिणेंत भलायकीचें कितलें म्हत्व आसा आनी योग हातूंत कितलें व्हड माध्यम आसा. लोक हें अणभवतात की योगान फिजिकल, स्पिरिच्युअल आनी इंटॅलॅक्च्युअल वेलबिंगाकूय कितलें प्रोत्साहन मेळटा तें. संवसारांतले टॉप बिझनेस पर्सन सावन फिल्म आनी स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज मेरेन, स्टुडंट्स सावन सामान्य मनशां मेरेन सगळे योगाक आपणाल्या जिविताचें अभिन्न अंग करूंक लागल्यात. म्हाका विश्वास आसा संवसारभरांत योगाचे वाडटे लोकप्रियतेक पळोवन तुमकां सगळ्यांक खूब बरें दिसता आसतलें. वांगड्यानो, हे फावट देश विदेशांत योग दिसाचेर जावपी खूब इनोव्हेटिव्ह देखी विशीं म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या. तातूंतलीच एक आसा गार्डियन रिंग. एक व्हडली युनिक कार्यावळ जातली. हातूंत मुवमेंट ऑफ सनाक सेलेब्रेट करतले. म्हळ्यार सूर्य जसो जसो यात्रा करतलो, धर्तरेच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आमी योगा वरवीं ताचें स्वागत करतले. वेगवेगळ्या देशांतली इंडियन मिशन्स थंयच्या लोकल टायमा प्रमाण सुर्योदया वेळार योग कार्यावळी आयोजीत करतली. एका देशा उपरांत दुसऱ्या देशांत कार्यावळ सुरू जातली. उदेंतेच्यान अस्तेंते मेरेन सेगीत ही यात्रा चलतली. मागीर ही अशीच फुडें वचत रावतली. ह्या कार्यावळीची स्ट्रिमींग लेगीत अशीच एका फाटल्यान एक जोडत वतली. म्हळ्यार हो एके तरेन रिले योग स्ट्रिमींग इव्हेंट जातलो. तुमी तो मुजरत पळयात. वांगड्यानो, आमच्या देशांत हे फावट अमृत महोत्सव मतींत दवरून देशाच्या 75 सुवातांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचें आयोजन जातलें. ह्या वेळार कांय संघटना आनी देशवासी आपापल्या पावंड्यार आपापल्या वाठारांत कांय खाशेल्या सुवातींनी कितेंय तरी इनोव्हेटिव्ह करपाची तयारी करतात. हांव तुमचे लागीं होय आग्रो करतलों. हे फावट योग दीस मनोवंक तुमी तुमच्या शारांत, नगरांत वा गांवांत खंयची एक अशी सुवात वेचची जी सगळ्यांत खाशेली आसतली. ही सुवात खंयचें प्राचीन देवूळ वा पर्यटन केंद्र जावं येता, वा मागीर खंयची नामनेची न्हंय, तळें वा तळ्याची देगय जावं येता. हाका लागून योगा वांगडाच तुमच्या वाठाराची वळखय वाडटली आनी पर्यटनाकय प्रोत्साहन मेळटलें. ह्या वेळार योग दिसा विशीं 100 डे काउंटडावन लेगीत चल्ला. वा अशें म्हणुया, खाजगी आनी सामाजीक यत्नां लागीं संबंदीत कार्यावळी 3 म्हयन्यां पयलींच सुरू जाल्यात. जशें दिल्लींत 100वो आनी 75व्या दिसाचे काउंटडावन प्रोग्राम्स जाल्यात. थंयच आसामाच्या शिवसागरांत 50व्या आनी हैदराबादांत 25व्या काउंटडावन इव्हेंटाचें आयोजन जालें. तुमी सगळ्यांनी तुमचे थंय आतांच्यानच योग दिसाची तयारी सुरू करची अशी म्हजी इत्सा आसा. चडांत चड लोकांक मेळात. दर एकल्याक योग दिसाचे कार्यावळींत जोडपाचो आग्रो करात, प्रेरीत करात. म्हाका पुराय भरवसो आसा की तुमी सगळे योग दिसाचे कार्यावळींत बरोच वांटो घेतले. वांगडाच योग आपणाले दिसपट्टे जिणेंतूय आपणायतले. वांगड्यानो, कांय दिसा पयलीं हांव जपानाक गेल्लों. म्हज्या कांय कार्यावळी मदीं म्हाका कांय बऱ्या व्यक्तिमत्वाक मेळपाची संद मेळ्ळी. हांव मन की बात कार्यावळींत तुमच्या लागीं ताची चर्चा करूंक सोदतां. ते लोक आसात जपानी, पूण भारता विशीं तांकां अजापाची लागसाण आनी मोग आसा. तातूंतले एक आसात हिरोशी कोइकेजी, जे एक नामनेचे आर्ट डायरेक्टर आसात. तुमकां हें जाणा जावन खूब खोस भोगतली की तांणी महाभारत प्रोजेक्ट डायरेक्ट केला. ह्या प्रोजेक्टाची सुरवात कंबोडियांत जाल्ली आनी फाटलीं 9 वर्सां सावन सेगीत चलता. हिरोशी कोइकेजी दर एक काम खूब वेगळे तरेन करतात. ते दर वर्सा आशियांतल्या खंयच्याय देशाची यात्रा करतात आनी थंय लोकल आर्टिस्ट आनी म्युझिशन्सां वांगडा महाभारताचे कांय वांटे प्रोड्यूस करतात. ह्या प्रोजेक्टाच्या माध्यमांतल्यान तांणी भारत, कंबोडिया आनी इंडोनेशिया सयत 9 देशांनी प्रोडक्शन केलां आनी स्टेज परफॉर्मन्सूय दिल्यात.
हिरोशी कोइकेजी अशा कलाकारांक एकठांय हाडटात जांचो क्लासिकल आनी ट्रेडिशनल एशियन परफॉर्मिंग आर्टांत डायवर्स बॅकग्रावंड आसा. हाका लागून तांच्या कामांत तरेकवार रंग पळोवंक मेळटात. इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया आनी जपानचे परफॉर्मर्स जावा नृत्य, बाली नृत्य, थाय नृत्या वरवीं ताका आनीक आकर्शक करतात. खाशेली गजाल म्हळ्यार हातूंत प्रत्येक परफॉर्मर आपणालेच आवय भाशेंत उलयता आनी कोरिओग्राफी खूब सोबीततायेन ही विविधताय प्रदर्शीत करता आनी म्युझिकाची डायवर्सिटी हें प्रोडक्शनाक जिवें करता. आमच्या समाजात डायवर्सिटी आनी को एक्झिस्टन्साचें कितलें म्हत्व आसा आनी शांतिकायेचें रूप खरेपणी कशें आसूंक जाय हें मुखार हाडप हो तांचो उद्देश आसा. हाचे भायर हांव जपानांत ज्या हेर 2 लोकांक मेळ्ळो ते म्हळ्यार आत्सुशी मात्सुओजी आनी केंजी योशीजी. हे दोगूय TEM प्रोडक्शन कंपनी कडेन जोडल्यात. हे कंपनीचो संबंद रामायणाच्या त्या जपानी एनिमेशन फिल्मा लागीं आसा जे 1993 वर्सा रिलीज जाल्लें. हो प्रोजेक्ट जपानचे खूबच नामनेचे फिल्म डायरेक्टर युगो साकोजी कडेन जोडिल्लो. लागींच 40 वर्सां पयलीं 1983 वर्सा तांकां पयलेच खेप रामायणा विशीं कळ्ळें. रामायणान तांच्या काळजाक स्पर्श केलो, जाचे उपरांत तांणी हाचेर खोलायेन रिसर्च केलो. इतलेंच न्हय, तांणी जपानी भाशेंत रामायणाचे 10 वर्शन्स वाचले. आनी ते इतल्याचेरूच रावले नात, ते हाचें एनिमेशनूय करूंक सोदताले. हातूंत भारतीय एनिमेटर्सांनी तांकां बरीच मजत केली. तांणी फिल्मांत दाखयल्ल्यो भारतीय रिती आनी परंपरा विशीं गायड केलें. भारतांत लोक पुडवें कशें न्हेसतात, साडी कशी न्हेसतात, केंस कशे वळयतात हें तांकां सांगलें. भुरगीं कुटुंबां मदीं एकामेकाचो मान सन्मान कसो करतात, आशिर्वादाची परंपरा कितें आसता, सकाळीं उठून आपणाल्या घरांतल्या सिनियराक पांयां पडप, तांचे आशिर्वाद घेवप, ह्यो सगळ्यो गजाली आतां 30 वर्सां उपरांत ह्या एनिमेशन फिल्मांत परतून 4Kत रिमास्टर करतात. हो प्रोजेक्ट बेगीनूच पुराय जावपाची शक्यताय आसा. आमचे पासून हजारांनी किलोमीटर पयस जपानांत बशिल्ले लोक, जांकां आमची भास खबर ना, जे आमच्या परंपरे विशीं चड नकळो, तांचें आमचे संस्कृताये खातीर समर्पण ही श्रद्धा, हो आदर खूबच तोखणायेचो आसा. खंयच्या हिंदुस्तानीक हाचो अभिमान दिसचो ना? म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, स्व पासून वयर उठून समाजाचे सेवेचो मंत्र, सेल्फ फॉर सोसायटीचो मंत्र आमच्या संस्काराचो वांटो आसा. आमच्या देशांत असंख्य लोकांनी ह्या मंत्राक आपणाल्या जिविताचें ध्येय केलां. म्हाका आंध्र प्रदेशांत मर्कापुरमांत रावपी एक वांगडी राम भूपाल रेड्डीजी हांचे विशीं म्हायती मेळ्ळ्या. तुमकां जाणा जावन अजाप जातलें की राम भूपाल रेड्डीजी हांणी रिटायरमेंटा उपरांत मेळपी आपणाली सगळी जोड धुवांच्या शिक्षणा खातीर दान केल्या. तांणी लागींच 100 धुवां खातीर सुकन्या समृद्धी येवजणे खाला खातीं उगडलीं आनी तातूंत आपणाले 25 लाखां परस चड रुपया जमा केले. अशेच सेवेची आनीक एक देख युपींत आग्राचे कचौरा गांवाची. बऱ्याच वर्सां सावन ह्या गांवांक गोड्या उदकाचो उणाव आशिल्लो. हाचे मदीं गांवचे एक शेतकार कुंवर सिंह हांकां गांवच्या 6-7 किलोमीटर पयस आपणाल्या शेतांत गोडें उदक मेळ्ळें. ही तांचे खातीर खूब खोशयेची गजाल आशिल्ली. तांणी येवजिलें, ह्या उदकान हेर सगळ्या गांवकारांची सेवा कित्याक करची न्हय? पूण शेतांतल्यान गांवां मेरेन उदक व्हरूंक 30-32 लाख रुपया जाय आशिल्ले. कांय तेंपा उपरांत कुंवर सिंहाचो धाकलो भाव श्याम सिंह सेनेंतल्यान रिटायर जावन गांवांत आयले. तेन्ना तांकां ही गजाल कळ्ळी. तांणी रिटायरमेंटाचेर मेळिल्ले आपणाले सगळे पयशे ह्या कामा खातीर दिले आनी शेतां सावन गांवां मेरेन पायपलायन घालून गांवकाऱ्यांक गोडें उदक पावयलें. जर इत्सा आसत, आपणाल्या कर्तव्या विशीं गंभीरताय आसत, जाल्यार एक मनीस लेगीत कसो पुराय समाजाचो फुडार बदलूंक शकता, हो यत्न हाची व्हडली प्रेरणा आसा. आमी कर्तव्याच्या मार्गार चलतनाच समाजाक सशक्त करूंक शकतात, देशाक सशक्त करूंक शकतात. स्वातंत्र्याच्या ह्या अमृत महोत्सवात होच आमचो संकल्प आसूंक जाय आनी हीच आमची साधनाय आसूंक जाय. आनी हाचो एकूच मार्ग आसा, कर्तव्य, कर्तव्य आनी कर्तव्य. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो,
आयज मन की बात कार्यावळींत आमी समाजा संबंदीत कांय म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा केली. तुम्ही सगळे वेगवेगळ्या विशया संबंदीत म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो म्हाका धाडटात आनी तांच्याच आदारान आमची चर्चा फुडें सरता. मन की बात कार्यावळीचे फुडले आवृत्ते खातीर तुमच्यो सुचोवण्यो धाडूंक विसरूं नाकात. ह्या वेळार स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा संबंदी ज्यो कार्यावळी चलता, ज्या आयोजनांनी तुमी सामील जातात, तांचे विशीं लेगीत म्हाका मुजरत सांगात. नमो ॲप आनी माय गव्हचेर हांव तुमच्या सुचोवण्यांची वाट पळयतां. फुडले खेपेक आमी परतून एक फावट मेळटले. परतून देशवासिया संबंदीत अशा विशयांचेर गजाली करतले. तुमी तुमची जतनाय घेयात आनी तुमच्या भोंवतणच्या सगळ्या जीवजंतूंचीय जतनाय घेयात. गिमाच्या ह्या मोसमांत तुमी पशु पक्ष्यांक उदक खावड दिवपाची तुमची मनीसकायेची लागणूकय निभयत रावात. हें मुजरत याद दवरात. ते मेरेन खूब खूब दिनवास.